नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. येणावळ वाढल्या 23%. सध्या पैशांची ओढाताण, पूण हुस्को करचो न्हय. केंद्र आणि मिनाचो येतलो पैसो. एक्सायज कायद्याचो घेतल्या फेरनियाळ, मुख्यमंत्र्याची जाप. मायनिंगातली 3,000 कोटींची करतले वसुली. 17 सीएनची समिती. धोरणाचेर 18 ऑगस्टाक चर्चा. ऑक्टोबर म्हळ्यार धोरण, उपरांतूच मायनिंग स्थगिती फाटी. केशी घालपाक सुरवात. वेळ पडल्यार गोवा डेरी घेतले ताब्यात. शिटकावण्यो दिवनूय डेरी सुदारना. दुसऱ्या डेरी शिवाय दूध पुरवण सुदारची ना. सरकार ठाम. डेरी कडेन केल्लो कॉन्ट्रॅक्ट आड येतलो. राणेची शिटकावणी. तियात्रां सेन्सॉर करपाचो यत्न आयलो आंगलट. रवींद्र भवन सादूर. दामू म्हणटा तशें कांयच ना. तियात्रिस्ट म्हणटात हुकुमशाही केल्यार सरकाराक जाप दिवपाची तयारी. ज्युनियर सिनियर स्केल अधिकाऱ्यांचे भरती पात्रतेचो सरकार घेता नियाळ. सरकारा कडेन पावला रिपोर्ट. सप्टेंबर मेरेन वेकन्सी नव्यान थारावन भरती. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिली जाप. फोंड्या बाजारकारांच्या सोप्याच्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री आणि ढवळीकाराचे मध्यस्थीचे यत्न निर्फळ. बाजारकार बुधवारचे बंदाचेर ठाम. पालिकेचो कॉन्ट्रॅक्ट आणि व्यवहाराचेर बाजारकारांक दुबाव. खबरो विस्तारान. मायनिंग धोरणाचेर विधानसभेत 18 ऑगस्टाक चर्चा जातली. ऑक्टोबर म्हळ्यार धोरण थारतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. मायनिंगातली 3,000 कोटींची वसुली सरकार करतलो. ते खातीर 17 सीएनची समिती नेमल्या. बेकायदेशीर मायनिंग करतल्यांचेर केशी घालूंक सुरवात जाल्यात. मंगळारा प्रफुल्ल हेदे आनी जोकी आलेमाचेर मायनिंग केशी घाल्यात म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार विधानसभेत उलयलो. सोऱ्याचेर निर्बंध घालून एक्सायज कायद्याचो पुराय फेरनियाळ घेतले. सरकाराची येणावळ 4 म्हयन्यांत 23% वाडल्या. हुस्को करपाचो न्हय. मीन विकून आनी केंद्राकडच्यान पैसो येतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. जस्टिस शाह says that illegal ore export of 2,747 crores in Goa. Third report. I promise to recover this money somehow. पण पैसे रिकवर करता असताना एक गजाल लक्षात धरा की ते कोणे घेतल्या ते आयडेंटिफाय. 35,000 न्हय, 2,747 इज करेक्ट लॉस. देर इज मोर. इट मे बी अबाउट 4,000 crores. पण 2,747 आय प्रॉमिस दीस अमाउंट. हांव फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर इतले पयशे स्टेट ट्रेजरीन हाडटा. हय, टायम बाउंड हाडटा. त्यामुळे गव्हर्मेंट भितर पडचें ना. ऑक्शन करून हांगा आमकां माफिया हाडपाचें ना. बाकी ऑप्शन्स तुमकां ओपन आहा. तुमी सांगा. ऑक्शन लोकल ऑक्शन करूं येता. ऑल इंडिया ऑक्शन करून माफिया गँग्स म्हाका हांगा हाडपाच्यो ना. तुम्ही हजारीबाग बी वचा, मर्डर जाता, नाच जाता मनीस हांगा. डॉक्टर प्रफुल्ल राजाराम हेदे हॅज वायलेटेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4(1) and 1A of MMRD Act number 18/52 is in name of S. Kantilal and Company Private Limited. The said lease was virgin and intact as per figure number 100 in Shah Commission reports on encroachment as on 28/1/2006. The same has been found to have been worked as per images on 27/3/2011, the lease being not worked till 2000, so collaborated by inspection report and all. As per the information, the mineral was raised by raising contractor C. Joachim Alema, who was the minister at relevant time. वेळ पडल्यार सरकार गोवा डेरी ताब्यांत घेतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. गोंयाक दिसाक 3.5 लाख लिटर दूध लागता. गोवा डेरीक ती तांक ना म्हूण सरकार दुसरी डेरी हाडूंक सोदता. मात ते करतना सगळ्या घटकांक विस्वासान घेतले म्हूण सहकार मंत्री ढवळीकारान स्पश्ट केलां. 2 डेरी करून गोंयाक फायदो कितें काय म्हूण विष्णून लक्षवेधी सुचोवणी घाल्ली. राणे म्हणटा सरकार दुसऱ्या डेरी कडच्यान दूध घेवचो ना म्हूण करार केल्लो आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा डेरी मुद्दाम दूध वाडोवंक सोदिना. गोरवांक खावडूय सारकी पावयनात. सरकारान शिटकावणी दिवनूय डेरी सुदारना. दुसरी दूध सोसायटी स्थापन करूंक सरकारान केंद्रा कडेन परवानगी मागिल्ल्याची खबर आनी तिका लागून राज्यांतले दूध उत्पादक आनी सोसायट्यांक जाल्लो हुस्को आनी दुबाव पयस करूंक सरकारान केल्ली उपाय येवजण. अशें आसले तरी सध्या गोवा डेरी मिल्क युनियन दर दिसा सुमार 78,000 लिटराचें उत्पादन करता. हातूंतले 55,000 लिटर दूध थळाव्या शेतकऱ्या कडल्यान एकठांय करता, जाल्यार बाकीचे दूध शेजारी राज्यांतल्या शेतकऱ्या कडल्यान एकठांय करता.
की गव्हर्मेंटा कडेन हांगा कॉन्ट्रॅक्ट आसा बरयल्लें की आमी दूद दुसरी खंयची फेडरेशन स्थापन करचें ना म्हणून. प्लीज लूक इन टू दॅट बिफोर यू गो इन टू एनीथींग अदर वील गेट इन टू लिटिगेशन. कन्स्ट्रक्शन धरता आसत जाल्यार हीच डेरी ताब्यान घेवया आनी मॉडर्नायज करुया. तांकां हांवें सांगलेलें तुमी प्रायस कमी करपाक तुमकां कितें अडचण आसा तुमी येयात आमचे कडेन डिस्कस करा. सगळे डिस्कस केले आनी गायब जाले आनी वयल्यान प्रायस वाडयलो. जर इफ देर इज एन एग्रीमेंट देर वील बी अदर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट वेदर दे आर किपींग द एग्रीमेंट ऑर नॉट. ती नवी संस्था हाडून ही आसा ती संस्था सोंपोवपाक सोदता त्या पेक्षा जी आसा ती संस्था तुमी टेक ओवर करा. आयज ह्या डेरीची कॅपॅसिटी 1,25,000 मॅक्सिमम. तांकां 60,000 वयर पेलना ते 60,000 वयर कोलमट्टा. शेतकऱ्यांची तक्रार आसा फीड प्लांटाचेर सपोर्ट सारको जायना म्हणून. समया 1 लाख हे दूद विकतले जाल्यार 1 लाख दुधाचें गिरायक करूंक जाय. रेट वाडयत गेल्यार दूद कशें वाडटलें रेट. तियात्रिस्तांक बंधनां घालून तियात्रां सेन्सॉर करपाचो यत्न आंग लढायले उपरांत रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष दामू नायक सादूर जाला. तियात्र करचे पयलीं तियात्रिस्तां कडल्यान हमीपत्र घेवपाचो कसलोच मसुदो दिल्लो ना. कांय लोक राजकी फायदो उठोवंक कितें वक्तव्यां करतात म्हूण दामूचो दावो. रवींद्र भवनान असले हमीपत्र घेवप लोकशाय विरोधी. सरकाराची हुकुमशायेची लक्षणां दिसतात. तियात्रिस्त वोगी रावचे ना म्हूण गोवा तियात्र अकादमीचो आदलो अध्यक्ष तमादीन कार्दोज उलयलो. तियात्रिस्टांक एक सायडीन तुमी ग्रांट दितात दुसरे सायडीन तियात्रिस्टांक अंडरटेकिंग दिवपाक लायतात की सरकाराचेर जर कितें अगेन्स्ट उलयलें जाल्यार ताजें एक लास्ट घाला कंडिशन. फर्दर इफ फाउंड टू हॅव वायलेटेड एनी ऑफ द अबव कंडिशन्स फ्युचर बुकिंग ऑफ द ऑडिटोरियम ऑर अदर फेसिलिटीज ऑफ रवींद्र भवन मडगांव मे नॉट बी अलाउड टू मी बाय ऑर माय इन्स्टिट्यूशन. अरे हे कितें मान्य म्हाका की केन्ना केन्ना क्रिटिसिजमची पातळी ते ओलांडटा. भायरूय वयता लिमिटाच्या पूण ते जेन्ना भायर वयता तेन्ना समज तेणें कायद्याचें उल्लंघन केलें जाल्यार आमचे कडेन कायदे आहात शासन करपाक. तेका आमकां कितें वेगळें हें काडपाची कांय गरज ना. तियात्रांनी खंयचेच राजकारणाचेर टिका टिप्पणी आसूंक जायना. तांची टिंगल टवाळी आसूंक जायना म्हूण तियात्रिस्तांक तियात्र करचे पयलीं रवींद्र भवनान खंय फॉर्मॅट घालून दिले. तियात्रा पयलीं रवींद्र भवन असले हमीपत्र घेता म्हूण बोवाळ पडलो आनी सरकारान खंयचे खंय कांय ना करून उडयले. दामू म्हणटा असलो कसलोच निर्णय खंय सरकार मंडळ वा कार्यकारी समितीन घेतिल्लो ना. तियात्रिस्तांच्यो नाडयो आवळपाचो रवींद्र भवनाचो कसलोच यत्न ना म्हूण दामू उलयता. पण ते म्हजे कडेन येवना म्हणजे ते सगळे ते जातकीर करेक्शन करतकीर फायनल कॉपी येवपाक जाय तांचे कडल्यान आनी ते फायनल कॉपी येवन बीन मागीर तो ताचेर विशय जावंक शकता. पूण तसली कसलीच कॉपी ना. गव्हर्मेंटाचें तें डिसिजन ना. आमच्या बोर्डान आमी कसलें डिसिजन घेवना. ही सगळी जें पळय चलना हें कोण तरी पॉलिटिकल मायलेज घेवपा लागून करता. म्हाका बाय दीस इतलेंच सांगपाक सोदता सगळे तियात्रिस्तां कडेन की कोणें कसलेंच भंय मनान दवरपाची गरज ना. कोणें भिवपाची गरज ना. तांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचेर कोणेंच हें घालूं ना अटॅक करूं ना. सरकारान हुकुमशाही पद्दतीन असले निर्णय घेतल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी तियात्रिस्तांनी दिल्या. डेमोक्रेसी व लोकशाही हाचेर प्रभाव हाडून ती चेपून दवरपाक तर प्रयत्न केले जाल्यार सगळे तियात्रिस्ट आनी तियात्र मोगी एकवटीत जावन सरकाराचेर मोर्चा व्हरपाक आनी ताचेर विरोध करपाक फाटीं आसचें ना. तियात्रा पासून जें स्वातंत्र्य आसपाक जाय हें सदांच आसचें. आनीक ह्या स्वातंत्र्या खातीर हें स्वातंत्र्य मेळोवन घेवपा खातीर ह्या आदी तियात्रिस्ट पुर्तुगेज सरकारा कडेन जावं सेन्सर बोर्डा कडल्यान खूब झगडले. तेन्ना जो सेन्सर बोर्ड लागू आसलो त्या टायमार जें कितें चलतालें ताका ह्या आतांच्या सरकारान सवलत दिली आनी कोर्टूनय आमकां तितूंकूच वचपाक पडप हें तरी तियात्र मळा वयल्यान उलयता आसतना हें तरी तितलें सारकेंशें दिसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक विराम.